तुमकां सगळ्यांक प्रेस अनुभवाक येवकार. आज ह्या प्रेस ब्रिफिंगाक आमचे बरोबर आसा एडवोकेट स्नेहा लोंजकर, आर्किटेक्ट कार्लोस ग्रेशियस, दामोदर लोंजकर, लिंकन गोम्स, अनवर नारू, रॉबर्ट वाज, कमिलो कामारा एंड अनिल अल्वारिस. हो प्रेस ब्रिफिंग घेवपाक कारण म्हळ्यार आमी आज पळयल्ले आसा सगळ्या मिडियान तुमी सगळ्यान हाडले आहा की कशे भाशेन बीफ एक्सपोर्ट जावपाक लागले गोंयांतल्यान. एक वाटेन गोंयकार पळय सुद्दां हें जाता, शॉर्टेज फेस करतात. आनी शॉर्टेज फेस करपाक कारण कितें की इतले जे इश्यूज करतात आमकां चड स्पेसिफीक आसा की मडगांव जेन्ना दोनदा हे इश्यू जाल्ले आहा. जेन्ना बजरंग दलाचे एक्टिविस्ट आनी जे गोरक्षक म्हण आसा पळय ते खंय वचून लोकांक जे बीफ ट्रेडर आहा तांकां हें केल्लें आसा, रेड सुमार मारले आसा वा समथींग लायक दॅट. एक आमचे शिरवडे एक जाल्ली फाटी आनी तातूंत इतले प्रमाणान जालें की ते फॅट आहा तेजे ऑयल काडटा हें जें जालें आनी तितून तो सब्जेक्ट कसो उरलो. एक टीक बोर्डाची काणी मेळ्ळी, ती केस घेतल्या. म्हळ्यार मेन सांगपाक कारण म्हळ्यार कितें की कशेच भाशेन हॅरेसमेंट करपाक जाय, कशे भाशेन एक भिरांत घालपाक जाय सो दॅट हे एक्टिविटीचेर हें जावपाक इफेक्ट जावपाक सारकें. मागीर पयलें आमी एसजीपीडीए मार्केटान जे बीफ हाडिल्ले ताजेर हें जालें की इलिगली हाडला आनी कितें. आतां कोण सर्टिफाय करता? एक गव्हर्मेंट आसा, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आसा, ते सोडून बीजेपीचेच हेंका प्रोत्साहन दिता, हेंका एनकरेज करता हाचेर हें करपाक. आनी आज जेन्ना आमकां दिसून येता, आमकां जेन्ना सारकें ओपन उगड्यार येयल्लें आहा की कितलेशे टन 28 टन्स काय 280 टन्स कितें एक्सपोर्ट जाल्ले आहा टू इरान. हाचेर आतां आमकां समजूं येता की हे जे डिस्टर्बन्सीस करतात हे सर्टन एलिमेंट्स ते स्पॉन्सर्ड बाय गव्हर्मेंट. कित्याक तांकां जाय की आनी कुशीन रावल्ले आनी तांकां हें मेळपाक, स्टॉक मेळपाक एक्सपोर्ट करलो. आनी फायनली आनी वर्स्ट म्हळ्यार कितें आमचो जो मेन सीजन क्रिसमसा सिजनाक आमकां हें जाल्लें आहा, शॉर्टेज पडले आसा. सो हें दाखोवन दिता की गव्हर्मेंटाचो हो कशे भाशेन स्पॉन्सर्ड हें आसा लोकां मदीं हें घालपाक, डिस्प्यूट क्रिएट करपाक. बिकॉज वेन देर आर ऑथॉरिटीज टू लुक आफ्टर ऑल दीस थिंग्स, why should certain fringe elements involve? If you want to involve also the government together with your simultaneously. You cannot under this thing go and harass some traders and all. So this is not fair. And government is promoting this. Yes, आमकां दिसून येता, आज आमकां कळून येता. आमी जेन्ना चॅक करता की हो जो एग्रीमेंट विथ सनफेस अग्रो प्रायवेट लिमिटेड म्हण 2022 केल्लो आनी तेन्ना सांगिल्लें की 50 एनिमल्स थंय स्लॉटर जातले म्हण. आज ते सांगता 300 पासून वयतले म्हण. 2022 एग्रीमेंट सायन जालो, आज 22. आमी बेश्टे चॅक करपाक गेले. आतां गुगल कोट सांगता कितें खबर ना. जेन्ना तूं गुगल करता टू फायंड आउट द डिटेल्स ऑफ दीस कंपनी जाल्यार परमनंटली क्लोज म्हण येता हाचेर गुगलाचेर. सो आमकां खबर ना वेदर दीस कंपनी इज हे काय एक सुडो, एक मास्क. कित्याक आमकां खबर आहा की एंटायर इंडिया हॅज बिकम द लार्जस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ टू फॉरेन कंट्रीज. सो हेवूय बी खंयचे मास्क आहा काय म्हण हे कंपनी नांवान आनी फायनली बीजेपीचेच लोक हातून इन्वॉल्व आसा काय म्हण आमकां एक प्रश्न पडला. कित्याक हिंग दिसून येता की जे लोकल ट्रेडर्स आहात तांकां हॅरेसमेंट करून हे आपले जे कारस्थान आहा ते खंय तरी मुखार हाडपाक आनी फायनली द एंड कंज्युमर सफर जाता. शॉर्टेज आहा म्हणजे ऑटोमॅटिकली प्रायस रायज जाता. सो हे आमी डिमांड करता, हेजेर एक्सप्लेनेशन जाय आमकां गव्हर्मेंटा कडेन. आनी जो हॅरेसमेंट चलता आनी जे हॅरेसमेंटा खातीर आमकां शॉर्टेज जाता हेवूय बी गव्हर्मेंटान हें करपाक जाय. आनी मेन म्हणटा असलो हॅरेसमेंट आमचे जे ट्रेडर्स आसा ते जावपाक शिरपणा, अननेसेसरी लोकांक वचून ते सदोवपाक शिरपणा, हें गव्हर्मेंटान हेचेर काळजी घेवपाक जाय. आतां जेन्ना तुमी लोकांक दवरतात वेना मेळ म्हण, तुमी बफेलो मीट म्हणटा काय बीफ म्हणटा डायरेक्टली, ते कोण सर्टिफाय करता? कोणाच काम ते सर्टिफाय करपाक? तुमी जेन्ना हे जे हेल्मेट्स हांव सांगता पळय, तुम्ही लोकांक गाड्या हाडयतात आणि दवरता तुम्ही आणि इलिगल बीफ
हें कर म्हणटा तुमी तेन्ना कित्याक सांगना तें बफेलो मीट म्हणून कोण सर्टिफाय करता तें सो एक ऑथॉरिटी आसता न्ही टू चेक वेदर इट इज काव मीट ऑर बफेलो मीट सो लायक दॅट बट फायनली द एंड दीस थिंग इज वॉट द हिपोक्रसी हें जें चलता पळय ऑफ द गव्हर्मेंट वन सायड you want to instigate people, put people in dispute, and on the other side, you carry on with your agenda. This is something. Even the beef traders ते पण म्हणतात की आम्ही गाय मला म्हणते. हय. मी मोश ते म्हणतात. हय. बफेलो. या करेक्ट. तेच सांगतो तुका. सो तुम्ही जे एक्सपोर्ट करता तेन्ना तुम्ही सामके मानून घेता की इट इज ओनली बफेलो म्हणून बफेलो मीट म्हणून पण जेन्ना कोण ट्रेडर हाडटा तेन्ना तुमी एक्सेप्ट करपाक रेडी ना तुमी जेन्ना बीफ दिसली पडलो जाल्यार डायरेक्टली काव मीट म्हणून तुमी तांकां हॅरेसमेंट करता आनी आमी नैसर्गीक म्हणजे मांस केलें गाये मांस हय या एक्झॅक्टली मांस म्हणटा न्हू जे कोण कन्ज्यूम करता तो डायरेक्टली बीफूच म्हणून घेता तेंचे करपा जाय गायचे म्हणजे ती एक देवता कशी मानता तिका तिचे संरक्षण करपा जाय आनी एका वाटेन ही हिपोक्रेसी दिसून येता की ताजे एक्सपोर्ट चल्ला हे कितपत योग्य हे हाजेर दिसून येता की लोकां मदीं डिस्प्यूट्स झगडी निर्माण करपाचे हे सगळे कट कारस्थान हाजेर क्लियरली दिसून येता हाजेर खंय तरी दिस इज नॉट फेअर मेन थिंग विथ रिगार्ड टू बीफ कन्झम्पशन बीफ स्लॉटर काव स्लॉटर जाल्यार हिंगा क्लियर कट दिसून येता की हाजे परस अंडर हँड कितले आसतले हो आमचो चार्ज डायरेक्टली ₹500 पर एनिमल स्लॉटर करपा हे एबॅटियर तूं दिता एक कंपनीक हे खंय तरी हे जायना टॅली जायना जस्टिफाय जायना दॅट यू आर डुईंग बिजनेस फॉर ₹500 पर एनिमल सो ताज वेस्ट कितें आसतलो ते प्रॉडक्ट आहा तो हे कोण करता बिकॉज दॅट इज वेस्ट आफ्टर दॅट न्ही स्लॉटर बेस्ट जायना एंटायर थिंग इज नॉट कन्ज्यूम दॅट इज वेस्ट सो दॅट वेस्ट ऑल्सो विल बी हँडल बाय अंडर सम एक्सपेंडिचर ऑफ द गव्हर्मेंट ओनली आणि तुम्ही दाखोवपाक सोदता इतली इन्कम येता म्हणून ₹500 पर एनिमल आणि तुम्ही जे ऑफिशियली कट करपाक सोदता तेंक तुम्ही सपोर्ट करना जे ट्रेडर्स आसा ते कित्याक इलिगल स्लॉटर इन अदर प्लेसीस इज बॅन्ड ते सगळें खबर आहा पण जेन्ना वेन द ट्रेडर्स ऑल्सो वॉन्ट टू यूज दॅट दिस थिंग तुम्ही तेंक सपोर्ट करना बिकॉज यू ऑल वॉन्ट दिस एक्सपोर्ट टू हॅपन फर्स्ट युअर प्रायोरिटी इज एक्सपोर्ट बिकॉज यू ऑल हॅव गॉट अंडर हँड दिस थिंग इन इट डील्स इन दिस